नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. देर इज वन पर्सन whom you can love, whom you can hate, but you cannot ignore in Goa's politics. That is Churchill Alemao. हाली परत एकदा तांणी आपल्या वेगवेगळ्या विधानांतल्यान परत एकदा बातम्यांनी येवपाक लागल्या आनी चर्चिल आलेमाव हाली हिंट केल्या की ते भाजपा वटेन थोडे मातशे मूव जाल्ले आसा, मेळपाक येयल्ले आसा चर्चिल आलेमाव. देव बरें करूं. ओके, देव बरें करूं. एक म्हणजे बोवाळ चल्ला तूं भाजपा जॉयन जाता म्हणून. इज इट ट्रू? कितें जालें मरे, हांवें आजून भाजपा सांगिल्लें ना हांव जॉयन जाता म्हणून. वो भाजपान म्हाका सांगिल्लें ना तूं जॉयन जा म्हणून. आतां कितें प्रॉब्लेम आसा जाण तूं? एक म्हणणें आहा, एक कोण चोर म्हणलो कोणाकू तो चोर जायना, आनी फोरेन चोर पळय आहा ताका चोर म्हणप तें सारकें आहा. पूण तो चोर पळय आसता तो केन्ना बरो जाला तो ताका बरो म्हणप न्हू. तो बरो जाला म्हणप न्हू. चोर म्हणपा ताका पतो तशें कितें आहा ना न्हू. आतां प्रॉब्लेम कितें मुगेलें गोंया पळय आहा, गोंया मुगे लायफांत हांवें खूब पॉलिटिक्स पळयलां. जाल्यार मोठे मनीस आहा 2% गोंया, तेमी तरी कितें केलें न्हू. समज तो गेलो सोडून, पयलीं BJP केली मोठ्या मनशान, आवाज काय ना. दुसऱ्यान वचून ताका सपोर्ट केलो मोठ्या मनशान, काय ना. आमी सारक्या बारीक मनशांनी भाजपा जर सपोर्ट केलो जाल्यार आवाज चड जाता. तूं बारीक मनीस खंय आसून म्हणटा पॉलिटिकली ऑल्सो फॉर्मर हांव CM. 2% उलयतां, 2% उलयतां हेजेर, आमगे हेजेर लेवलाचेर. कळ्ळें? मुगे प्रॉब्लेम कितें आहा, गोंयांत पळोवपाक गेलो जाल्यार एक टायमाचेर हांव आयकोन जाणटे प्रमाणे गोंया चड लोक पळय म्हणटा गोंया पळय सगळे दोंगर कातरपी म्हणटा तो OBC ST लोक, बारीक समाजा लोक. आनी बारीक समाजान हें गोंया सांग नेटयलां. आतां आमचे हिंगा 2% पळय आहा मोठे मनीस, तेच CM जाता. आनी तरी मायनॉरिटीचो आनी उतर कितें बारीक जालो न्हू तें आनी उरनाय. तो 2% म्हणजे बामण म्हणटा. हांव तें उतर ना ते लोकांक कळपा जाय तें तुमचें चिंतपाचें 2% कोण आहा त्या गोंयांत. तिसरें पॉयंट म्हणटा तो, दुसरें मायनॉरिटी तरी जालें जाल्यार ताका 9 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी उडयताय. रिलीजन जालो 2 म्हयने उडयताय. पूण ते तरी मोठे मनीस तर जालो आनी तें कितें तरी केलें तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना हेका. म्हणजे मेन प्रश्न उरलो, यू आर जॉयनिंग BJP ऑर नॉट जॉयनिंग BJP. हांव उलयताय. आतां हांव तेजेर उलयता तुका. आतां हांव तेजेर उलयता. हांवें आतां हे पावटी चयलां, पयलेच पावटी बारीक समाजाचो एक चीफ मिनिस्टर जालो डॉक्टर प्रमोद सावंत. जेन्ना हांव MLA आसतना हांवें तेगेलो सभा पळयल्लो हावजांत स्पिकर आसतना. इतलो मनीस सारको मोगाळ, इतलो बरो मनीस. आनी व्हडलो स्पिकर म्हूण मानून घेवपी न्हू. केन्ना आमी केन्ना मागीर जेवणाक केन्ना बसले कितें जाल्यार सारको सिंपल मनीस. सो म्हाका तेजी सदां आवड. एक स्पिकारा पदाची गेलो सदां तेज भाशेन रायलो, आमगे आवड तेका. आनी तेका हांवें जे टायमाचेर जो CM जालो, बारीक समाजान हें गोंय चलोवचें म्हूण हांवें तेका फूल सपोर्ट केलो. हांव जॉयन जालो ना BJP. म्हाका हांव MLA जालें तेदोणा म्हाका तेज्या पयलो चीफ मिनिस्टर आसलेलो संपलोलो आमगेलो पारेकर बाब म्हाका आपयलो आनी तुका म्हणून जालो तूं भायर रावन सपोर्ट तुका मिनिस्टर करता. हांवें हे जाग्याचेर सगळे वकारां आपयले तेन्ना आनी वकारां सांगलें अशें आहा म्हाका मिनिस्टर कोताय भायर रावन. कितलो 1000-2000 वकार आहले वच म्हणून जालें. 2-3 जाणांनी ऑब्जेक्ट केलें. एक म्हणटा डेविड, एक म्हणटा व्हडलेचो एकलो आनी एकलो. 3 जाणांनी म्हाका ऑब्जेक्ट केलें. हो आशिल्लो, हो पासून आहलो भुरगो, तो भुरगो आहलो आमगे हिताल, ते वच म्हणून जालें म्हाका. पूण 3 जाणां ऑब्जेक्ट केलें म्हणून हांव वचना. भायर रावन म्हाका कोतालो चीफ मिनिस्टर. आतां पॉयंटार यो, पॉयंट आयक
हांव त्या टायमाचेर पासून गेलो ना, भायर रांदूंक गेलो ना. हांवें केन्ना एक चॅरमॅनशीप केली ना म्हाका दिल्या पासून. हांवें फकत बहुजन समाजा म्हूण चीफ मिनिस्टर सपोर्ट केला आनी तेका लागून तुमी म्हणटा म्हाका हांव बीजेपी जॉयन जाता काय जायना हांव बीजेपीचेर हांवें पळय म्हगे डिव्हलपमेंट केलें हिंगा, तेका लागून म्हाका हांव बीजेपी म्हूण कोण आसूं बीजेपी म्हूण म्हाका उडयलो. हांव हॅपी. हांवें आजून चिंतलो ना आनी आजून तांकां हांवें सांगलो ना. हांव तरी समज बीजेपी हाल्यान जॉयन जातलो, हांव तुमकां सगळ्यांक प्रेस आपयतलो बाबा हांव बीजेपी जॉयन जाता. आता म्हाका चोरयें वचपा नाका, हांव सांगोनच पळय. आता तुका चिंतला खबर आहा मरे चोय, कितें तुका खबर आहा हांव केन्ना कितें पॉलिटीक कोत्ता तें चोरयांक कोना, क्रुकनेस कोना. हांवें एक पाट सांगलें तुका तेन्ना काँग्रेसीक हांव काँग्रेस गोवोरमेंट कोता. कितलो कोता गोवोरमेंट? हांव म्हणलें हांव दिगांबरा हाडा, हांव दिगांबरा हाडा. तुमी म्हाका सांगलें तूं कितें दिगांबर रायट मनीस गेलो पारीकारालो. हांव हाड न्हू मिटींग येयलें म्हणून हाडलो न्हू, आणि तूं बामणाक तेन्ना चीफ हाडलो मिनिस्टर हाडलो न्हू. आणि तेन्ना तुवें 2% चीफ मिनिस्टर केलो. जेन्ना शॉर्ट जाता तेन्ना शॉर्टाचेर तें 2 आनी 3 लागना. तूच म्हणटा हांवें तुका सांगलां चोय, हांवें तुका सांगलां शॉर्ट जाता काँग्रेस पांय पडा मुखार गोवोरमेंट कर म्हूण. सो हांवें आठ म्हळ्यार कोण आयक एक बामणा सीएम करपाक तूं रिस्पॉन्सिबल. हांव 100% जेन्ना चोय पार्टी हांवें तुका सांगलां पॉलिटिक्सांत नो फ्रेंड्स नो एनिमी हें उतर केदो म्हळ्यार हांवें. पूण पॉलिटिक्सान येस कास्ट आयक आसता न्हू, नासता कित्याक नो फ्रेंड्स नो एनिमी म्हणजे कास्टाक यू आर तेंणी काउंटिंग. चलोवपा जाय आनी सगळ्यांक चलोवपा जाय म्हणटा हांव म्हणटा तें चलोवचें न्हू म्हणटा हांव. सो यू आर जॉयनिंग ऑर नॉट जॉयनिंग? म्हगे प्रॉब्लेम कितें तें चलोवपा जाय, सारकें चलोवपा जाय आनी हेमी चलोवपा जाय. हांव म्हणटा तें तूं जॉयन जाता काय जायना हांव बीजेपी? आजून चिंतलो ना, जावपाचो चिंतता? हांवें केन्ना मागलोलें ना. तूं पार्टेन खंयचे आहा? टीएमसीन आहा? हांव सद्याक अजून रिजायन जालो ना. टीएमसींतल्यान जालो ना, म्हणजे टीएमसीन आहा? हय हांव जालो ना, रिजायन जालो ना अजून. सो आतां आमी इंटरव्यूचे सकयल टीएमसी लिडर म्हणून घालप ना घालपाक म्हाका कांय घालपाना. हांव कोणाचो लिडर न्हू. हांव चर्चिल आलेमांव म्हणटा तुका. चर्चिल आलेमांव. दुसरी गजाल, तुका जर बीजेपी इतली आवडटाली जाल्यार एसेंब्लीच्या टायमार तूं बीजेपी टिकेट मागून बाणावली बीजेपी कित्याक लडोना? तेन्ना तूं म्हणटाले ममता दिदी इज द ओन्ली पर्सन हू कॅन डिफीट बीजेपी म्हणून. आनी तुका आजी सांगत तुका हांव हेजेर बसपाक आज पळय आमचो चीफ प्रायम मिनिस्टर आहा तेजेर बसपाक कॅपेसिटी सगळेपणे कोणान आसली ती बसपी म्हणून तुका हांवें म्हणलां ना. एसेंब्लीचे उलय तूं. तेन्ना काय प्रायम मिनिस्टराचें इलेक्शन नासलें. एसेंब्लीक यू वॉन्टेड टू डिफीट युअर ओन सॉफ्ट कॉर्नर वाला सीएम प्रमोद सावंत. ना ताजो सेम तो जालो ना. तेन्ना तो सीएम आसलो लास्ट ना 22 ही वॉज द चीफ मिनिस्टर. म्हाका तेका उडोवपा म्हाका कितें गरज आहा? So why you were against? ती सीएम जाता. Why ती सीएम जाता रे. my question is very simple. Okay, तूं म्हणटा की प्रमोद सावंत इज अ गुड चीफ मिनिस्टर. 100%. सो 22 जेन्ना इलेक्शन जाले, यू कॉन्टेस्टेड ऑन टीएमसी टिकेट. पण तेका उडोवपा गेला बीजेपीचे कॅन्डिडेटा अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट केला तूं. खंय You contested against BJP. चौगजांचे गेलें, चौगजां बसलो हिंगा. एकलो बसलो ना. But that time why didn't you go to BJP? अरे बाबा हांव बीजेपी अजून गेलो ना मरे. तूं म्हाका तेन्ना कितें वच म्हणटा? Strengthen the hands म्हणून सांगता तूं. You like him म्हणून सांगता. हांवें सीएमा सपोर्ट करता म्हणटा काय आनी मागीर अजून आहा तेका सपोर्ट. सपोर्ट आहा. हय सगळे म्हणटा की तुका मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटा म्हणटा बीजेपी कसो बेनिफीट गव्हर्नमेंटान. तूं म्हाका दाखय. एक कितें मेळटा तें दाखय म्हाका. उलयता तें आयकनाका. तूं म्हाका सांग कितें बेनिफीट मेळटा म्हाका. तूं सांग न्हू आतां. तूं मोठाचें आयकनाका. तूं आतां म्हाका सांग. Your club was funded by BJP. Manohar Parrikar and you had a very good friendship that time because of which you were benefiting out of everything. आतां तुका एक सांगता हांव. चर्चिल पळय म्हणटा तो रस्त्यार मनीस न्हू. आमी कडेन खूब प्रॉपर्टी आनी अजून आहा आमचे कडेन. हांवें 45 years फुटबॉल चलयला. एक पावटी मुगेलें बाजार 17 crore पासून जे हांवें पण इंडिये प्लेयर हाडले हांवें पण इंडिये फुटबॉल दाखयला. तूं हाका इंडियेन विचारपा जाता आनी हाका संवसारान विचारपा जाता. ते 3 crore ते फुटबॉल चलना. आतां प्रॉब्लेम कितें आहा? आज सांगता आनी हाल्यां सांगता आनी तुमकां सांगल्यार तुमी परतून तेंच घालता. जे टायमाचेर आय लिगेक 4 क्लब आसले. 4 क्लब
खंयचे जाण तूं स्पोर्टिंग डेपो सालगांवकार चर्चिल ब्रदर्स पारीकारान एक स्टेटमेंट दिलो हावजांत गोवा फुटबॉल इज अ स्पोर्ट्साचेर तेणें गोवा इज अ फुटबॉल स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून स्टेट सांगता. स्पोर्ट्स गोंयचो स्टेट स्पोर्ट्स फुटबॉल म्हणजिलो आनी तेणें त्या चारय क्लबांक म्हणजे आय लिगेक वयता तेका एक स्कीम केली. चर्चिला केली ना ती हॅलो ती स्कीम केली. आजी सांगता हे पळय कोण नेणार आहाय ते कोण पळय खुडी आहाय कुनाटकायन आहाय ते उलयताय तेंकां आज आनी कोण सांगता तेंकां उलयत राव दी तेंची मुख्तती देव. ही स्कीम पारीकारान केली की गोंयचो स्टेट स्पोर्ट्स फुटबॉल आनी जे आय लिगेक आहाय तेंकां 3 करोड वचे. सडनली मायनींग बंद जालें. देंप्यान सोडली आय लीग त्या वर्साक. कित्याक 3 करोडांची गेम जायना. गेमी म्हणटा 10, 15, 16 करोड जाय आय लिगेक. चलयतल्या कोडा तेणें सोडली आनी पिड्यार बाजारूय सोडली. तिगोय क्लबान सोडली स्पोर्टिंगाक संपलो बाबतो तेणें जायत फुटबॉलाक केलें पूण तो भायर संपलो तेणें सोडली. आज तेगे बायल पासून अजून ती चलयता तें कांय फुटबॉला म्हणजे भाशेन मोग आहा. पूण चर्चिल आलेमांव घरदार काबार करून अजून घेना फुटबॉल. ते 3 करोडांचे फुटबॉल चलना आमगेलो हॅलो आनी ते 3 करोड मॅडम आमी बीजेपी सपोर्ट म्हाका बीजेपी ना ती स्कीम हांव घेता ही स्कीम. सो फायनली वॉट इज अ टेक अवे आता फायनली आता ना तुका आज सांगो बीजेपी जॉइन आन्सर दी मरे ना म्हाका हेजेर आन्सर दी हांव कितें सांगो तें रायट रॉंग यू ऑलवेज हॅड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तूं म्हाका बीजेपी एक सांग तूं एक हेजेर म्हाका आन्सर दी. ही स्कीम हांवें घेवपा न्हू तें तूं म्हाका ते सांग घेवपाचे जाल्यार बरें म्हाका हांव बीजेपी ती स्कीम मॅडम सपोर्ट करना. हांव तेगेले हो पळय आहा प्रमोद सावंत तो बारीक समाजा मनीस आनी सगळ्यां बाराबर व्हरपी बरें काम करपी बरें तेगे विजन. लोकसभेक तूं बीजेपीक सपोर्ट करता. हांवें तुका सांगिलां अजून हांवें तुका सांगिलां आतां पया हांवें तुका सांगिलां हांवें एकूच स्टेटमेंट काडला जेन्ना हांव आख्खें गोंया भोंवता सावथाक तशें नॉर्थाक. हांव केन्ना खूंय आसता तुका खबर आसता. म्हाका तर केन्ना गरज जाय हांव 6 उठता 4 देखून येयल्यार गरज नाका हांव 11 येता. मुगेले म्हाका गिफ्ट देवालो केन्ना 3 पाटी गोंया पणजे वचोन येवपा म्हाका अजून ताकूय द्या. आनी मागीर वर्स कितें 73 3 पाटी गोंया वचोन येता म्हणजे बारा गेलो भुरगे कांस जाताय. सो म्हाका देवान एक ती ताकद दिल्या आज पासून बरो हांव हाल्या हांव दीस सांगू नको दीस मेळटलो मेशनाचो पूण आज बरो आहा. म्हाका कितें जाय प्रॉब्लेम म्हाका एकूच प्रॉब्लेम म्हणटा तें जेन्ना कोण बरें चलयता तेका बरें म्हणपाचें. लोकसभेक तूं कोणाक सपोर्ट करतलो. लोकसभेक दिचोय हांव आतां पळय हांवें कितें म्हणलां खबर तूं मुगे डिसिजन हांवें कोणाक तुका सांगलें तें मुगे डिसिजन म्हाका दिसता तें सांगलें 2 सिटां सावथाचे आनी नॉर्थाचे बीजेपी वयतलें हें मुगे चिंतप. तुगे तूं जाणा तेगे तो जाणा. तूं कोणाक सपोर्ट करतलो. माय क्वेश्चन इज हांव कोणाक वोट म्हणटा सेक्रेट न्हू ब्रदर तुका हांव कितें वोट कोणाक मारतलो बरं. वोट इज अ सिक्रेट फॉर वोटर फॉर अ लीडर ही हॅज टू टेल हूम ही इज सपोर्टिंग. कितें फॉर चर्चिल आलेमांव टायम येता सांगतलो. लोकसभा इलेक्शन येयलें ना न्हू येतलें सांगतलो सांगता मरे हांव. बीजेपी नॉट टीएमसी डायरेक्ट तें ना नो काँग्रेस नो काँग्रेस. सो एकटो तुला ऑफकोर्स नो आम आदमी पार्टी तुगेलो हांगा रायवल ना रे हांव वगोत जाय. तुका हांवें सांगलां म्हगेलें सिट्युएशन पयलो तुका हांवें सांगलां जो पळय बरें काम करता त्या मनशा बराबर आसतलो. कित्याक पॉलिटिक्स पळय म्हणटा ती पार्टी न्हू. पॉलिटिक्स पळय म्हणटा एक जो मनीस खंयच्यान कितें बरें करता तूं डायरेक्ट आन्सर दिना. टुडे इन युअर इंटरव्यू यू आर नॉट आन्सरिंग डायरेक्टली. आय एम आस्किंग यू व्हेरी स्ट्रेट क्वेश्चन whom you are going to support. पयलीं तूं बीजेपी जॉइन जातलो काय ना जातलो तो आपणें चिंतून जेन्ना तुका सांगलां बीजेपी जॉइन जाता ते सामको आपयतलो हांगा. बीजेपी जॉइन जाता हांवें सांगलें आन्सर दिलो मरे हांव तुका आपूण जातलो म्हणून. बीजेपीक सपोर्ट करतलो काय ना लोकसभेक काय ना ते तूं अजून राव म्हणटा. कितें अनाउन्समेंट जावनी म्हणटा. जावनी मरे सारकें आन्सर न्हू अनाउन्समेंट जावनी न्हू. तूं आपूण कॉन्टेस्ट करपाक सोदता.
म्हाका हांव सगळे कडेन गेलो कडेन जायच्यान म्हाका सांगताय कितले डेलिगेशन येयले म्हणजे बरी काणकोण सांगला जायत आयले हांवें आजून डिसायड केलें ना सांगलें तुका तू पूण आसा मनान तुज्या आपूण अजून कॉन्टेस्ट मनान करपाक? अजून ना पूण अजून हांव नाही म्हणा तुका होई म्हणा तू ऑलरेडी बाणावलेचे सीट काढून तुगेले हेका दिले चेड्याक दिले. तू सांगले सावयो तें वील sure. कॉन्टेस्ट तें sure. वेणावली. तुगेले sure. नावेलीचे पयलींचे सीट आहले ते काडले तुवें आनी चलयेक दिले. हय. वेलंका वील हय, कॉन्टेस्ट. हय. सो दिस मीन्स इदर यू आर गोइंग हांव टू लोकसभा ऑर यू आर हांव रिटायरिंग. असेंब्लीक वचपाचो ना दॅट्स क्लियर. इदर रिटायरिंग ऑर लोकसभा. आं? इदर यू आर रिटायरिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स या ऑर लोकसभा. हय दोना भितरले एक. हय सो चर्चिल आलेमाव वील नेवर कॉन्टेस्ट MLA इलेक्शन्स. नो जाल्यार पळय हा रिकॉर्ड दिस इज यू आर ऑन रिकॉर्ड. सद्या ना म्हणलं तुका सद्या म्हळ्यार कितें इलेक्शन ना येतकच सद्या ना म्हणलं तुका लोकांक जाय जाल्यार मागीर आनी खुंयचे म्हणजे बाणाले क्वेश्चनाचेर ना बाणाले क्वेश्चन म्हणजे चार सांगलें आनीक हिंगा नावेली हांवें मगे चेवा सांगलां आतां खोल्या हाल लोक सांग फोर्स कोत म्हणटा आरे बाबा हिंगी अरे तूं बस म्हळ्यार बसतलो हां आतां तूं एका सेकंडान स्टेटमेंट चेंज केलो. यू जस्ट सेड चेंज ना चोय हांवें तुका सांगलां बाणाल्यांत हांव इलेक्शनाक बसना मागीर सगल्या वकारां बी सांगलें हय म्हगेलो चेड बसत म्हूण नावेल्यांक हांवें वकारां सगळ्यांक सांगलें म्हगेलो चेड बसता. आतां समज हाल्या आतां जाय जाल्यार लोक म्हणटा अरे तेजी तूं ना जाल्यार पॉलिटिक्सान बरें दिसना जाय म्हणटा तुका बरें जातलें. आतां कोणें सांगिल्लें म्हणटा बाबा यार तूं यो आमी तुका सपोर्ट करया म्हणल्यार तेन्ना कडेन हांव सांगूंक जायना पूण सद्या ना. सद्या ना. आतां तुजो चलो आनी चली खंयच्या पार्टीचेर बसतले. तें मागीर मरे पार्टी TMC. आतां पार्टी चोय इलेक्शन पळय म्हणटा तो एक वारो हां वार म्हणजे वार आहा त्या वाटेन लोक रावता पार्टीचेर पार्टी म्हणटी येयल्यो गेल्यो समजला न्हू. सो खंयच पार्टीचेर बसपाचें इंडिपेंडंट बसपाचें कितें करपाचें तें मागीर वारो आसा थंय सूप धरतलो तूं अशें जाल्लें तें. हय हय म्हणजे वारो येता ते वटेन आपलो फायदो तसो तूं आपूण हें आरे करतलो. पडशान जगत न्हू पडशान कितें करतलें पडशान कितें करता आयडियोलॉजी अशें कांय ना. पडले कितें करता आयडियोलॉजी बी कांय ना. थोडे मनीस न्हू थोडे मनीस आहाय हांवें इलेक्ट केल्लो मनीस थोडे हांव नांव तुका सांगना हांवें केले आमदार हे पयले गेले TMC तेंकोच्यान घेवन पयशे मागीर गेले आम आदमीन तेंकोच्यान घेवन पयशे मागीर गेले काँग्रेसीन तेंकोच्यान घेवन पयशे मागीर गेले इंडिपेंडंट BJP कडच्यान घेवन पयशे. आतां ते लोकांक पयशे घेतले म्हण तुका कशें कळ्ळें. आनी हांव खबर आहा न्हू मगे पार्टी मगे जागो मगे पार्टी म्हणून झगडटाले मरे 5-5.5 करून दिले म्हणून दिले म्हणून देखून हांव सांगत तुका तेन्ना ते हांव म्हणटाले तुका नांव सांगना कोणाचेंच चर्चिलाकूय पयशे हांव दिले तुका सांगना म्हणटाले. तें म्हणून म्हाका दिले TMC जॉयन हांव जावपाक अजून चर्चिलाक तेंच्या तूं पयशे म्हजे दिले. बरा यो म्हाका विचार कितें दिले ते म्हाका हांव तुजे बरें न्हू सांगपाक म्हाका सांग म्हाका दिले चार ना कित्याक चारचे इलेक्शन जाता दिले तेज्या वयर दिले जाल्यार तो म्हजे बरा TMC ऑफिसा आहा यो हांव विचारता आनी हांव कितें सांगोत तें तुवें तें सो तुजे आतां वलंका हांव मरे केन्ना कितें सांगत न्हू मागीर पॉलिटिक्स स्ट्रेट एक मनीस असो आहा 5 पार्ट्यांक घेवन हेकांय कोंको तेंकाय कोंको आनी मागीर इंडिपेंडंट इलेक्ट जावपा मनीस आहाय. तूं रेजिनाल्डाचें हांव कोणाचें उलयना हांवें कोणाचें नांव घाल तुका नांव घालां कोणाचें कोणाचें नांव घालें कोण केलें ताणें घेवपाचें हांवें कोणाचें नांव काडलां पूण हांव जाणा ही प्रूफ. रेजिनाल्ड म्हणटा चर्चिल जाणटो जाला म्हणटा. अरे तो जाणटो आसता म्हाका खबर आहा न्हू तो म्हणटा सगळेच ना जाणटे तो जाणटो आसता खबर आहा न्हू त्या मगे भुरग्याचें स्टेटमेंट दिलें मरे तेको लाडली स्कीप तेको लाडली ना न्हू तेको बरी ना रे देखून दिलें न्हू ताणें हांव हॅपी कळ्ळें न्हू. यू हर्ट टायम आहा रे वयर देव आहा रे वयर बट यू हर्ट यू से रेजिनाल्ड एंड यू आर व्हेरी थिक फ्रेंड्स अर्लियर. अरे बाबा चोय आयक ज्या मनशाक जो मनशाचेर डॉक्टर एर्नेस्तान केस घातलेली कुमदारीचेर आनी ती केस एक पॉलिटिशनान तेगेली भायर काडली त्या पॉलिटिशनान तो बसवलो मुगे तिकेटीचेर PGDP तिकेटीचेर हांवें तेन्ना दोतोर एर्नेस्ट सांगलें दोतोर एर्नेस्ट त्या मनशाक कितें दिता म्हाका आनी कोण दी कित्याक हांवें 2 पार्टी थिंगा आनी एक पार्टी हांवें गांवकार हाडलो थिंगा गांवकाराक तुका खबर आहा लुटले काँग्रेसीन तिकेट लायली गांवकाराक आनी हांव तेन्ना म्हाका जेलींत आयल्लो पॉलिटिकली म्हाका जेलींत आयल्लो म्हाका रावी नायकान तेन्ना हांव ओलोजीन तेन्ना भायर सरले आमी आनी हांव कॅन्डिडेट सोदतां नुयें दवरपाक
कोण मेळना बाब राजा आमगे सुद्दां लायफ बूक फ्रेंड तेका हाडलो आनी राजा म्हणटा बोस आजचे आपल्या ना रे तुका बोस रे हांव हेले करतलो तुका भिनाक रे म्हणून आनी त्या जाणां कितें एमजी आनी काँग्रेस आनी आमी सो लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो न्हंयचे हांव तेंचो उपकार आहा मरपाचो उपकारी केन्ना ते मापयल्या खूंय हांव वयता आनी तेका इलेक्ट केलो आयक ह्या गांवकारांक उडयलें कॉन्स्टिट्युएंसी आनी तेच गांवकाराक हांवें कुटोरी दवरलो आनी कुटोरी लोकांनी म्हाका सपोर्ट करून गांवकाराक थिंगा एमएलए केलो. सो रेजिनाल्डाक आपण एमएलए केलो म्हणटा तूं तूं खबर ना आतां म्हणटा आपल्याचेर आयला तें सोड रे तें मागीर कोण चोय पांय आतां म्हाका पांय शिकयता न्हू हाल पांय जाण जाता पांय आनी मायज कोंत ना आलबेन जाताय तेणें शिकोवन पुता वयर काला भुरग्यां वयर काला पूण तेका मागीर कोंत आसता म्हणजे हिसाब तेच तो. ओके सो back to politics again. Yuri Alemao, leader of opposition, he belongs to your family. You are happy with his performance? I'm happy. People also happy, no? People, you are happy with his performance? हांव तेजेर म्हाका कमेंट्स मारपा नाका कित्याक आमी कोणा कमेंट्स मारले जायत मागीर कोणाक फॅमिलीकूय मारले पडले कमेंट मारपा नाकाय लोक हॅपी हांव हॅपी दॅट्स ऑल. पीपल हॅपी. सो आतां नावेली वालांका उबे रावतले आणि सावयो बाणावले उबे रावतले मीन्स चर्चिल आलेमाव and his legacy will continue with these two people. आतां खंयच पॉलिटिशन लिगसी ना सांगचें तूं म्हाका सांग हिंगाचे चर्चिल आलेमाव खंयचे कित्याक दोळे फुटा रे कोणें आहाय ते तुगे सपोर्ट आयक रे हांवें जेन्ना तरी कोणा बसयलो फॅमिली पॉलिटिक्स बाब राणे चेड जालो फॅमिली पॉलिटिक्स ना बाब राणे जाणे सून जाली फॅमिली पॉलिटिक्स ना बाब आमगे बाबूश मुगे फ्रेंड बाबूश जालो तेगे बायल जाली फॅमिली पॉलिटिक्स ना तेगे चेड हितून जालो तेगे फॅमिली पॉलिटिक्स ना हो आमगे सोनिया गांधी मुगे आमगे लिडर पयलींची सोनिया गांधी तेगे चेड जालो ते फॅमिली पॉलिटिक्स ना हो चर्चिलाक फॅमिली पॉलिटिक्स काय म्हणटा हांव हें कित्याक कित्याक करता तुमी कित्याक लागून तुमी तूं दोळे फुटाय म्हणजे चर्चिलाचेर हांवें कोणा वायट केलें म्हणून थोडे कुनाटकाय मनीस आहाय तेंगे ती कुनाटकाय न्ही ती आनी वच जाय कितें आहा थोड्यांक नाय ते स्टँडाचेर नाय जावपाचें पॉलिटिक्स सो ते बसना तें दुसरें गजाल न्हू अरे आतां एक आदोगाद आहा आपल्याक चेड आदोगाद तो खर्च येता दोतोर चेड आतां हांव पॉलिटिशन आमगे पॉलिटिक्स आमगे चेड्या इंट्रस्ट आसा जाल्यार कोच न्हू चेड्याक पॉलिटिक्स इज सोशल वर्क न्ही तो प्रोफेशन तें सांगत न्हू तुका हांव सोशल प्रोफेशन आदोगाद करतलो अरे बाबा सोशल वर्कूच देखून आमी सोशल काम करून येयले न्हू आमी फॅमिली हांव ना जाल्यार कोण येयले जाल्यार आमगे फॅमिली चोयना तेका सोशल काम करून येयलो न्हू आमी आदोगाद करता कारण प्रोफेशन असता म्हणून अरे त्या पॉलिटिशियन प्रोफेशनूच पॉलिटिक्स प्रोफेशनूच उगड आसता नाजाल्यार तूं म्हाका सांग कोणागे फॅमिली ना जालें पॉलिटिशन सांग मातयो राणी हाडल्या राणी चेड जाला चेड हाडल्या ते सून जाल्या जावची काय जावची न्ही दिसता तुका यू थिंक इट्स गुड ऑर इट्स नॉट गुड अरे कितें आहा जेन्ना तुमी हालीं पॉलिटिशियनाक अशें उडाय दोतोर प्रोफेशन दोतोर जाता म्हूण कांय आसा आनी पॉलिटिशन जायना म्हूण कांय आहा हें रॉंग बरें तुगेलें तूं लालू तेंगे फॅमिली चोय रे कितू आहा ती लालू तूं त्या कडेन तुमकां हिंगा गोंयकारांक प्रॉब्लेम रे लालू एक चेड जावं सून जावं तेंगे आठ जाय तुका काय मरे न्हू आमगे हेगे आमगेलो आसलो तो स्पिकर आसलो तो कोण आमगेलो सांगमा एक तूं मरे चेडू शरद पवार मरे चेडू आहा तें बोलें सगल्यांक जाय मरे हालीं गोंयांत तूं कित्याक त्रास जाता काय म्हणून म्हाका समजी काय मेळना तुगे दोनी भुरग्यांक तूं हें करता सावयो आनी म्हगे हाय 6 भुरग्यां म्हाका तुगे 4 जाण भुरग्यां येना इंट्रस्ट ना 2 जाण भुरग्यां इंट्रस्ट वच ते मरे इंट्रस्ट वचपा जाय न्हू बेनावली मीट स्टील वीथ चर्चिल अरे बाबा मुगे पळय लोक आहा बाणाली लोकांचो म्हाका उपकार पळय आहा तो म्हज्या लायफ विसरपा जायना म्हाका उडयलो हांव केन्ना बाळगांवची कोंत ना तांकां नाका उडयला पूण बाणाली लोकांनी म्हाका ते टायमाचेर इलेक्ट केलो म्हूण आज हांव गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री जाला एज ऑफ 40 पयलो मुखेलमंत्री हांव CM गोंयचो एज ऑफ 40 पयलो मुखेलमंत्री हांव उतरां देंवपी 3-4 टायटल हे 19 दिसांचेर हांवें 4 प्रोजेक्ट हाडपी चर्चिल म्हणटा ओवा ब्रिज तो आमचो तो मोडगो ते हांवें केला तिलारी प्रोजेक्ट हांवें केला
बॉम्बे टू गोवा ट्रेन घातली, रेल्वे पास केली, गोवा टू बॉम्बे बोट्याले त्यो हाडल्यो 19 डेजांक. अरे जेन्ना म्हाका सोशल म्हणल्यार म्हाका डेरींगूय हांव काम करपाचें. बट चर्चिला बरोबर बाणावले आहा म्हणटा तूं, सो दॅट सावयो पीपल विल एक्सेप्ट सावयो. हांवें तुका सांगलां मुगे लोक आहा तो मुकोड्या सावयोक ते एक्सेप्ट करतले. आतां दोताय न्हू एक्सेप्ट करता मागीर येयले जाता कोटो म्हणटा तुका. तूं दवरता म्हणटकर तुका दिसता कितें एक्सेप्ट करतले म्हणून. एक्सेप्ट करता म्हण एक्सेप्ट म्हाका तेंगे मुगे सपोर्ट आहा म्हणून दवरता तेका. वालांका परत परत बाणाले लोक म्हणटा मुगे भांगरा लोक तो हांव त्या लोकांक थ्रो बी न्हू म्हाका आतां परपड मागीर केन्ना लोकांक कितें म्हणा लोकांक कितें आसता मरे हे बरें केन्ना एक गांव मरे आदीं एक कोंकण दोतोर कोंकण म्हूण एक आहलो कांदेबारकार म्हणून दोतोर आहलो हिंगा आनी एक कायतान म्हूण आहलो पयलो कायतान म्हूण आहलो. कायतान म्हणटा दोतोरा बरें मरे आकोलो के कोणाक वयता करमणी तो आनी तो कितें करतालो एक धाकली आमी उदका बाळली ना ते बाळल्यांक उदक घालता तो ते बाळल्यांक उदक कळ्ळें वखद ती बाळली बरोवप वखद दिवप आनी त्या वखदाचेर मागीर तुका जोर येयलो जाय तो वयता तुजी तकली असो जाल्यार वयता म्हणजे दोतोर पांय सोडाय तितून आं म्हणटा सगलें म्हण तें तुका एक 20 दिसांनी तूं बरो जातालो सारकें बरो वखद. आनी एक दोतोर येयलो हिंगा कांदेबारकार म्हूण जोर येयलो काय ना तो 4 दिसान जोर काडा इंडियासा विमान कांयच ना सोडो त्या दोतोरा बरें येयले लोक मात तें इंजेक्शन मात तें मागीर मरे इफेक्शन जावपा लागलें तुका आतां तें कांयच ना सोडून कांयच ना जालें तिका. आता म्हणजे जर तू कायतान हांव आणि तुका सांगना दुसरो आयलो तो मागीर खांडेबारकार, सोदताय तुमच्या न्हू ते भाशेन तें पॉलिटिक्स वारो. सो तू कायतान हांव कांयच आणि म्हणा नवीन आयला तो खांडेबारकार. सांगता तुका पॉलिटिक्साचो. ओके, सो टू सम अप द इंटरव्यू एक म्हटल्यार यू विल टेल अस व्हेन इफ यू आर जॉयनिंग बीजेपी यू विल टेल अस अबाउट. हांव सांगना म्हाका म्हण हांव फोटींग म्हण हांव जॉयन जाता हांव सांगता तुका जाता जाल्यार फर्स्ट ब्रेक करपा खातीर न्यूज. हां फर्स्ट वी विल ब्रेक द न्यूज. हय आपूण जॉयन जाता म्हणून. ऑफकोर्स लोकसभा इलेक्शन यू आर नॉट एट डिसायडेड बट यू आर No. ओपन फॉर कॉन्टेस्टिंग. ओपन म्हणजे म्हाका जायत लोक मेळटा पण अजून चिंतलो ना नॉट डिसायडेड. Not yet decided. And Benavelim for Savio and Navelim for Palanka. Yeah. That's decided. Yeah. And Churchill Alemao will go to assembly only if someone from any constituency insists. Yeah. Including Kurtarim. Yeah. Huh? Including Kurtarim. मुई तू म्हाका आपण लढाई उतरलो लोकांना म्हाका कितें जाता कुठवर कितें मुगे दुस्मानू ओ आनी खंयच्या क्वेश्चनाचे मुगे दुस्मान आहा. अरे हांव एक टायमाचेर जाण मरे तो MP बसयलो जाणा हांवें हिंगा MP बसयलो मरे कोण आमगेलो तो आदोगाद कोण तो हिंगा नॉर्थाक 80,000 वोट गेलो मरे गांवकार कोण 80,000 उगडास ना तुका आदोगाद. अरे मुकोडे फुचे क्वेश्चन्स गेल्या 3,000 4,000 वोट आहा रे. So you can contest from any constituency. अरे पण आपयले ना जाय कितें जाय रे कोण लोकां जाय म्हणटा सारको वार बाबा बाबा इंगवारी आमकां जाय रे ओके, देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले चर्चिल आलेमाव. ते म्हणटा भाजपाक जॉयन जावपाचें काय ना तें अजून ठरोना. जेन्ना जातलें तेन्ना ब्रेक करपा खातीर आमकां सगळ्यान पयलीं सांगतले. दुसरे लोकसभा विशीं ते म्हणटा की बोथ सीट्स वील बी वोन बाय BJP अशें तूं सांगता. हांव सांगता तुका कित्याक चोय तेंगेलो पार्टी प्रेसिडेंट आनी पार्टी प्रेसिडेंट पळय तानवाडी हय सदांत तानवाडी सांग सॉफ्ट मनीस चीफ मिनिस्टर आतां सॉफ्ट मनीस बरें करून तेंगे लोकांक एप्रोच करप. हांव तरी गेलो कडेन ह्या दोगांयचे लोक सांगता हे दोगांय मनीस बरे आहाय सो आमकां प्रॉब्लेम ना वोट घालपाक. बोथ सीट्स वील गो फॉर BJP. बोथ सीट्स वील गो फॉर BJP. मुगे हांव तुजें प्रेडिक्शन. आनी तूं उबो रावलो जाल्यार मात हालपाक शकता. हांव तें कांय सांगूंक शकना कांय सांगूंक ओके, शकना. देव बरें करूं सर. एक्चुअली वेळ दिलो म्हणून बिझी शेड्युलांतल्यान. तुम्ही पळयतात ही इंटरव्यू ऑन www.goanewshub.com. RDX Goa is our channel partners. Keep watching.